नमस्कार येवकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स फाल्यां सावन पणजे संवसारीक आयुर्वेद काँग्रेस एक्सपो आयुर्वेदाच्यो सगळ्यो गजाली कवर चर्चा सत्रां 1-to-1 चर्चा रिसर्च पेपर सादरीकरण कला अकादमी सज्ज सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीन जाहीर केल्ल्या गोंयच्या बेकारीचे 13% 70% इंजिनियर ग्रॅज्युएट मुख्यमंत्री म्हणटात तरणाट्यांनी स्वताचे स्किलिंग करचें सभापतीची आमदार लोबो आनी दिगंबराक अपात्रता याचिके विशीं नोटीस पक्ष विरोधी कारवायो करता म्हूण प्रदेश अध्यक्षान घाल्ली याचिका 16 डिसेंबराक सुनावणी गोंयच्या सायबर क्रायम युनिटान पोर्नोग्राफी प्रकरणात फोंडेच्या तरणाट्याक उखल्लो कोर्टान जामिनार सोडलो ऑपरेशन पी हट्टांत युनिटाच्यो राज्यांत 7 सुवातींनी घाल्ल्यो धाडी आरबीआयन रेपो रेट परत वाडयली सेगीत 5वे खेप रेपो रेट पूज्य 35% वाडली 5.90% आशिल्ली ती 6.25% पावली बँकांची घरां गाडयांची रीण EMI म्हारग महाराष्ट्र कर्नाटकाचो शीमवाद चडार कर्नाटक महाराष्ट्र ST सर्व्हिस ठप्प बेळगांवच्यान महाराष्ट्रांत वचूंक निपाणी देऊन दुसरी बस स्टँडार पोलीस बंदोबस्त ग्राउंड झिरो रिपोर्ट दिल्लीत बीजेपीचो आटापिटा फेल 250 सिटांच्या महापालिकेत आप बीजेपी परस 31 सिटांनी जिखले 15 वर्सां महापालिकेत सत्तेर आशिल्ले बीजेपीक देऊन आप येता सत्तेर G20 अध्यक्षपद ही भारताक मोठी संद चड करून अमृत काळात प्रधानमंत्र्याची संसद अधिवेशनात एंट्री विरोधक म्हणटा 25 विधेयकां डिबेटीक वेळच ना मोपा एअरपोर्टात प्रीपेड टॅक्सी काउंटराक ऑल गोवा टुरिस्ट वा ऑल इंडिया परमीट टॅक्सीनी नोंदणी करची GTDCचो उलो टॅक्सीचे सगळे डॉक्युमेंट मात व्यवस्थित जाय गिरी हायवे कुशीक शेतांत नव्याच जाल्ल्या बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डाक उजो 2 लाखांचे लुकसाणीचो अदमास फायर ब्रिगेडीन उजो हाडलो आटापा पणजे इमॅक्युलेट कन्सेप्शन ऑफ मॅरीचे फेस्त फाल्यां प्रधानमंत्र्याचे गोंय भोंवडेक लागून फेस्ताची फेरी 12-13 तारखेर धुकल्ली धर्मीक कार्यावळी थारिल्ले प्रमाणच फाल्यां सावन पणजे 4 दिसांची संवसारीक आयुर्वेद काँग्रेस आनी एक्सपो आयुर्वेदा विशीं सगळ्यो गजाली आसतल्यो चर्चा सत्रां 1-to-1 चर्चाय आसतली म्हूण आयोजक सांगतात सुमार 500 सायंटिफीक रिसर्च पेपर सादर जातले कला अकादमीचो वाठारय संवसारीक आयुर्वेद काँग्रेस एक्सपोक सेट जाता थंय प्रधानमंत्री मोदीची भेट आसतली So this platform provides all the people from the globe one single platform where all the aspects and all the angles of the Ayurveda, they will get the idea. Another thing is in the IDA, the experts who are coming from the different part of the world, and they every year they discuss the things and they make some decisions and resolutions that this should be done for the betterment of the Ayurveda in the different part of the world. So there are panel discussion is also there, and there are near about 500 oral research papers going to be presented by different scientists from international scholars and national scholars. Those national scholars also professors, readers
and PG scholars, PhD scholars, they are going to present their paper. Even with some physicians, कई वैद्य लोग जो है उनका भी रिसर्च पेपर, उनका केस स्टडीज दे आर गोइंग टू प्रेजेंट. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीन जाहीर केल्ल्या गोंयच्या बेकारीच्या 13% आंकड्यांत 70% इंजिनियर आनी ग्रॅज्युएट आसात. काळा प्रमाण तरणाट्यांनी स्किल्ड शिक्षण घेवचें म्हूण मुख्यमंत्र्याचें राजाव. परवरी विद्या प्रबोधिनीचे नॅक एक्रिडिटेशन चर्चासत्राक मुख्यमंत्री उलयलो. गोंय शिक्षणीक हब जावंक बरो वाव आसा म्हूण मुखेल उलोवपी प्राध्यापक भूषण पटवर्धन उलयला. तुम्ही कालच्या पेपरांतल्यान पयर एकदा वाचला आसतले परत 13% ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इन द स्टेट ऑफ गोवा. सगळ्यांनी वाचला आसतले. हाका जबाबदार कोण? हांव परत सहज विचारता. 13% ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो स्टेटीत आसा. फक्त सरकारूच जबाबदार काय कितें? तुम्ही जर अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जर भितरलो पळयलो जाल्यार भितर म्हणजे ग्रॅज्युएट कितले आसा खबर आहा कोणाक लक्षांत आसा? 70%. And more than that, they are the graduate. And not only in the BA, BCom and BSc, even the engineering students are there in this unemployment list. म्हाका प्रश्न पडटा की खरेंच म्हणजे आमी एड्युकेशनांतल्यान पास आउट जाता ते भुरगे नो डावट 13% रेशियो दाखयला तितून हांव वचना, बट इंजिनियरींग केल्ले सुद्दां भुरगे अनएम्प्लॉयड म्हणून जेन्ना रावता, this much opportunity is available in the state of Goa. Honorable Prime Minister Narendra Modi ji had started in 2014 स्किल एड्युकेशन प्रोग्राम. काळाची गरज वळखून म्हणजे आमी चेंज करप हें खरें गरजेचें आसा. आनी आमी तें जर वळखलें ना जाल्यार अशा पद्दतीचो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो वाडत रावतले. Goa presents a unique case in India, as far as education is concerned, for several reasons. Goa is a melting pot of cultures. From anywhere in the world, people come here and get comfortable stay and welcome. I think it is a very strong magnet for Goa to emerge as an international destination for education. धारगळे आयुष हॉस्पिटलान आणि आयुर्वेदिक कॉलेजीन 50% सिटां खंय गोंयकारांक. On the 11th of this month, the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is inaugurating the Ayush AIIMS Hospital in the Pedne, Dhargal, and will be the hospital plus Ayurvedic college with the UG and PG. Out of the 100 seats, the 50% of the seats will be the reserved for the Goan student. प्रुडंडा खातीर चेतन गवस. गोंय विधानसभेच्या सभापतीन आमदार मायकल आनी दिगंबर कामतीक अपात्रता याचिके विशीं नोटीस धाडली. दोगूय काँग्रेसींत आशिल्ले तेन्ना पक्षविरोधी कारवायो करतात म्हूण प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकरान दोगांचे आड अपात्रता याचिका घाल्ली. हे याचिकेचेर सभापतीन 16 डिसेंबराक दनपारां 12 सुनावणी दवरल्या. भाजपा सरकाराच्या ह्या टर्माची 3 डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशनां सभापती मुखार आयिल्ली. तेजे पयले पेटिशना भितर नोटिसो इश्यू जाल्ल्या रिस्पॉन्डंटाक. हे पयले पेटिशन आसले जे अमित पाटकरान अगेन्स्ट मायकल लोबो आनी दिगंबर कामत ते काँग्रेसीन आसतनाच घातलेले. ते टायमार जो इन्सिडंट जालो की फाटल्या असेंब्ली सेशना वेळार मदीं बोळा जालो की काँग्रेसींतले आमदार फुटोन भाजपात येवपाक सोदता आनी तेन्ना ते रिजन धरून हे पेटिशन घातलेले. आनी तितून भितर मुद्दे अशें मांडलेले की पार्टीचे मिटिंगे भितर ते दोनी आमदार अटेंड जाले ना, मिटींग अटेंड केली ना, पार्टीच्या अगेन्स्ट कितें स्टेटमेंट जाले, कितें स्टेटस दवरलेले असले मुद्द्याच्या आदाराचेर हे डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन घातलेले. तितून भितर ही नोटीस रिस्पॉन्डंटांक केली आनी हेचें हियरींग हें 16 डिसेंबराक दनपारच्या 12 वरांचेर स्पिकराच्या चेंबरान जातले. आनीक 2 पेटिशनां उरता ती खरी एक्चुली डिफेक्शन जाल्या उपरांतची, म्हणजे सप्टेंबरान जी डिफेक्शन जाले 8 आमदार काँग्रेसींतले भाजपात येयले अलॉंग विथ मायकल लोबो आनी दिगंबर कामत. तेजे उपरांत 1 म्हयन्याच्या काळान गिरीश चोडणकर जे आदले काँग्रेसचे प्रेजिडेंट आहा तेणी पेटिशन डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन स्पिकरा मुखार घातलें आनी एक इंडिविज्युअलान अशेंच ह्या 8 आमदाराचे अगेन डिस्क्वॉलिफिकेशन
पेटिशन घातलेलें तेजेर अजून कांय नोटीस इश्यू जाले ना. जे आमी स्पीकर रमेश तवडकरा कडेन जेन्ना इन्क्वायरी केली तेन्ना तेणी सांगलें की फुडले 10-12 दिसां भितर ह्या मॅटरान नोटीस इश्यू जातले आनी हियरिंगूय सुरवात जातली म्हणून सांगला. मुखेल मुद्दो हितून म्हणजे जी काँग्रेसीचे आमदार फुटले तेन्ना काँग्रेस पार्टीचे म्हणजे मेन पेटिशन येवपाक जाल्लें ते अजून स्पिकरा मुखार पावले ना. काँग्रेसीची सुत्रां सांगता ते प्रमाण तेंचो ड्राफ्ट पेटिशनाचो रेडी आनी येता ते 2-4 दिसां भितर ते केन्नाय पेटिशन घालपाक शकता. सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी वांगडा लोकेश शिलकार प्रुडंटा खातीर. गोंयच्या सायबर क्रायम युनिटान पिडोफायल उस्तूंक लॉन्च केल्ल्या ऑपरेशन पी हंटांत फोंडेच्या गजेंद्र तादाडीकर म्हणटा ताका धरिल्लो. पणजे JMFCन ताका जामिनार सोडलो. तो खंय सोशल मिडियार चायल्ड पोर्नोग्राफी घालतालो. ताचे कडेन इलेक्ट्रॉनीक डिवायसांचेर चायल्ड पोर्नोग्राफी सांपडल्या. सायबर क्रायम आनी क्रायम ब्रांचीन गोंयांत 7 सुवातांनी धाडी घाल्ल्यो. Cyber Crime Police Unit of Goa, under the supervision of SP Crime Sri Nidhil Walson sir, has launched an operation called P-Hunt, meaning pedophile hunt. So we have a system in which we get intelligence inputs about if someone is accessing, watching, transmitting or storing child pornographic contents. So several such inputs were received, based on which 7 raids were conducted at different places in the state, and of which one could be verified where one Gajendra native of Honda was arrested, and on his checking his device there were evidences found that pornographic content, especially child pornographic content, was found there. So we hope to continue this operation further so that we are able to track people who watch such content where children are involved in explicit sexual act. Meaning the effort here is that people who watch this content, they in turn are indirectly promoting such sexual exploitation to happen elsewhere. So by curbing on this, we are trying to make our children safe and to eradicate such content from online space. RBIन रेपो रेट परत वाडयली. सेगीत 5वे खेप रेपो रेट 35 पॉयंट वाडली. 5.90% आशिल्ली 66% पावली. चालू अर्थीक वर्सा अर्थवेवस्थेच्या वाडीचो अदमास देंवन 60% वेल्यान 6.80%. MPC बसके उपरांत गव्हर्नर शक्तिकांत दासान द्विमासीक मुद्रा धोरण जाहीर केलें. बँकांचे EMI आनीक म्हारग. To increase the policy repo rate by 35 basis points to 6.25% with immediate effect. Now, I think this is one occasion where the market expectations and the decisions of the Monetary Policy Committee are by and large aligned. Now, consequent to this increase in the policy repo rate by 35 basis points, the standing deposit facility, that is the SDF rate, stands adjusted to 6%, and the marginal standing facility rate and the bank rate to 6.5%. The MPC also decided by a majority of 4 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. महाराष्ट्र कर्नाटकाचो बेळगांव शीमवाद चडार पडलो. काल सावन कर्नाटक महाराष्ट्र ST सर्व्हिस बंद. बेळगांवच्यान महाराष्ट्रांत वचपाचें जाल्यार घुवन निपाणी शिमेर देवन फुडें दुसरे बसीन महाराष्ट्रांत वचपाचें. बेळगांवां मेन बस स्टँडार कडक पोलीस बंदोबस्त. बेळगांवच्यान लुईस रॉड्रिक्साचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट. हांव बेळगांवच्या बस स्टँडाचेर आसा आनी बेळगांव टावन महाराष्ट्रात बस वाहतूक टोटली बंद आसा. तेच भशेन महाराष्ट्रांतल्यान लेगीत आयज सकाळ टावन एकय बस हांगा बेळगांव आयिल्ली ना. Situation in Belagavi district has been peaceful. There are no reports of any untoward incidents so far in the district. There were rumors in social media that certain pilgrims traveling to Karnataka, especially in Belagavi district, were attacked. That is not the case. I have personally gone and verified at both Saudatti and Kochi.
no pilgrim visiting towards Belagavi district has been harmed, and I ensured and checked with the authorities there. Proper facilities is being extended to the pilgrims coming from not only from Maharashtra, from all over the Karnataka as well. The security extended to all the pilgrims is in place, and the security as such, the forces deployment in the entire district will continue tomorrow as well, seeing the condition, the decision of withdrawal of the force will be taken. When is the interstate transportation likely to restart, sir? That is for the Transport Corporation to take the decision. Whenever they start the service, we will be there to give the security to them. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. दिल्लीत बीजेपीचो आटापिटा फळादीक दिसना. दिल्ली महापालिका वेंचणुकेत बीजेपीक देंवन आप सत्तेर येता. 250 सिटांचे महानगरपालिकेत 134 सीट घेवन आप बीजेपी परस 31 सिटांनी फुडें. काँग्रेस तिसरी. राजधानीचे महापालिकेची वेंचणूक 4 डिसेंबराक जाल्ली. फाटलीं 15 वर्सां जालीं हे नगरी संस्थेचेर बीजेपीची सत्ता आसा. अब दिल्ली को साफ करना है, कूड़ा ठीक करना है कि नहीं करना है, इसमें सबकी ड्यूटी लगेगी. अकेले हमसे नहीं होगा. दिल्ली के 2 करोड़, अपना ये परिवार है ना, मैं बार बार बोलता हूँ, अपने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का परिवार है. 2 करोड़ लोग हम सारे मिलके दिल्ली की सफाई करेंगे. हमने पूरा चुनाव हमने पॉजिटिव तरीके से राजनीति की. कोई अहंकार मत करना. अगर हमने अहंकार किया तो ऊपर वाला, जनता माफ करे ना, ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा. आपके पतन पक्का है. उसके बाद हम आज इस मंच के जरिए से मैं केंद्र सरकार से भी और खासकर प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए. भारताक G20 अध्यक्षपद मेळप ही मोठी संद, खासा करून भारताच्या अमृत काळात म्हूण प्रधानमंत्री मोदी उलयला. संसद अधिवेशनाक एंट्री मारच्या आदीं प्रधानमंत्री मिडिया कडेन उलयले. संसदेचें शिंयाळी अधिवेशन सुरू. 7 डिसेंबर ते 29 डिसेंबर मेरेन चलतलें. अधिवेशनात 25 विधेयकां चर्चेक वेळ ना म्हूण विरोधकांचो इशू. ये G20 समिट ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, लेकिन ये G20 समिट एक समग्र रूप से मैं भारत के सामर्थ्य को विश्व के सामने प्रस्तुत करने का अवसर है. इतना बड़ा देश, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इतनी विविधताएं, इतना सामर्थ्य, पूरे विश्व को भारत को जानने का एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत को, पूरे विश्व को अपना सामर्थ्य जताने का भी बहुत बड़ा अवसर है. पिछले दिनों मेरी सभी दल के अध्यक्षों से बहुत ही सानुकूल वातावरण में चर्चा हुई है. सदन में भी इसका प्रतिबिंब जरूर नजर आएगा. सदन से भी वही स्वर उठेगा जो भारत के सामर्थ्य को दुनिया में प्रस्तुत करने के लिए काम आएगा. मोपा एअरपोर्टार प्रीपेड टॅक्सी काउंटराक ऑल गोवा टुरिस्ट वा ऑल इंडिया परमीट टॅक्सीनी नोंदणी करची. GTDC वेबसायटी वेलो अर्ज डावनलोड करून भरचो म्हूण GTDCचो उलो. टॅक्सी येरादारी खात्या कडेन रजिस्टर्ड जाय. RC कॉपी, रोड टॅक्स, फिटनेस, पोल्युशन सर्टिफिकेट व्यवस्थीत जाय. 11 तारखेर प्रधानमंत्री एअरपोर्टाचें उक्तावण करता. विमान येरादारी 5 जानेरा सावन सुरू. गिरी हायवेक तेकून शेतांत नवेच जाल्ल्या बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डाक सकाळीं उजो लागलो. कसो लागलो तें अजून कळिल्लें ना. स्क्रॅप यार्डांतलें चडशें सगळें सामान लासून काबार म्हूण स्क्रॅप यार्डवालो सांगता.
2 लाखां वयर खंय लुकसाणीचो अदमास. 2 फायर ब्रिगेडीन येवन आटापा हाडलो. उजो कोणे घाला आसूये म्हणून दुबाव. चवकशी चल्ल्या. आग लग गया था, हम लोग देखा नहीं, ऑटोमेटिक सुबह के टाइम में ऐसा आग लग गया. हम लोग इधर ही था, मालूम नहीं चला. कितना है हुआ लॉस? तकरीबन 2-3 लाख रुपया जाएगा. किसने लगाया? नहीं, अभी तो देखा नहीं तो कैसा बोलेगा. क्या क्या था उसमें? पूरा प्लास्टिक का वायर, ये सब, यही सब था. खातीर हांव गिरीच्यान श्यामसुंदर फडते. मोपा विमानतळार वचपाचो रस्तो अशीर आशिल्ल्यान तो रुंद करूंक घेतला. रुंदीकरणाच्या मार्गार नागझर जंक्शनार 2 घरांचो थोडो भाग खंय ओडोवचो पडटा. थळावा आमदार आल्लेकार म्हणटा 2 घरांक योग्य मोबदलो दिला. आनीकय मजत लागल्यार सरकार तयार आसा. घरकारय सरकाराच्या मोबदल्याचेर सातीस्वेत. आयज तुळसकरवाडी जंक्शनार 11 तारखेर आमच्या मोपा इनॉग्रेशन आहा, तेका लागून रोड वायडिंगाक 2 घरांक इफेक्ट जाता. पण आयज आमच्या वांगडा सगळे कलेक्टर आहा, मामलेदार आसा, तशेंच आमचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच, आमचे मेंबर, तशेंच आमचे हे सगळे 2 घरां गेल्ले ते आहा. जे पळय पेडण्यान कितें जातले, पण आमच्या लोकांक थंयसरूच थंय कमी पडोंक जावचें ना पळय, तें हांव करून दितलो. ह्याच तांकां ऑलरेडी दिल्ले आसा. ऑलरेडी जे पळय तेंचे घरां आहा पळय तेचे अर्देच घर वयता आनी तांकां ऑलरेडी कॉम्पन्सेशन कितें आहा तें दिल्लें आहा. प्लस तांकां मंथली रेंट तांकां थंयसर दुसरे कडेन रावपाक हे दिल्लें आसा. सगळें दिल्लें आहा. पूण लोकांनी येवन तेचे पेक्षा कान भरचें न्हू. कितें ते सॅटिस्फाय आहा जे पळय तांकां दिल्लें. कित्याक ही कालची खबर काल राती 9, 9:30 जायसर हांगा रावन तांकां सजमोवन सांगोन सगळें तेंचे आयज ते सगळे आयज मोडून सगळे तांकां कॉम्पन्सेशन कितें आहा पळय तें जातलें आनी तांकां मेळटलें. आमदारान सांगलें आनी नोटीस करा. तुमचे कसलीच कंप्लेंट ना. 1-2-3 घरां एफेक्टेड आशिल्लीं. तितून एक आमचे पांडुरकर बाब आशिल्ले आनी एक तुळसकर आशिल्ले. आनी तेंचे कडेन आमी डिस्कशन करून तेंच्यानी आमकां बऱ्या पैकी सहकार्य केलें. आनी जे कन्सेंट टर्म्स आसता ते तेंच्यानी आमकां दिल्ले आसा. त्याच प्रमाणे हांगासर आमी तेंचे एसेसमेंट करून तांकां जास्तीत जास्त मोबदलो मेळटलो ह्या दोन रिहेबिलिटेशन एक्टाच्या अंडर तांकां ब्रॉड सुद्दां मेळोन तेंचे थंयसर पुनर्वसन जावचें ताका प्रयत्न केल्लो आसा. प्रपोजल अशें जाल्लेलें आसा. आनी ह्या कामार आमचे पत्रादेवी चेकपोस्टार 41 लाखांचो सोरो जप्त. एक्सायजान दुबावान 2 ट्रक आडायले. चेकिंग करता तें पळोवन एका ट्रकाच्या ड्रायव्हराच्यो फुज्यो, दुसऱ्याक ताब्यांत घेतला. गुजरात वेंचणुकेचे फाटभुंयेर गोंयच्या चेकपोस्टांचेर कडक बंदोबस्त. 2 गाडयो सोरो घेवन गुजरातांत वचपाच्यो म्हणून एक्सायज इन्स्पेक्टराक दुबाव. तुमकां खबर आहा गुजराताक इलेक्शन चल्लां आनी ते खातीर कंप्लिटली तांकां पयलींच वॉर्निंग दिल्या की स्ट्रिक्ट गाडयांची फूल चेकिंग जावपाकूच जाय आनी त्या प्रमाणे सगळें चेकिंग करीत आहा. ओके. आनी ही आतां तेंच्यांनी एका दिसा म्हाका दिसता फर्स्ट टायम जाला की एकाच दिसान 2 गाडयो धरलेले आहा. केन्ना हेजे पयलीं जावंक नासलें आनी येदो व्हडलो स्टॉक केन्ना मेळोंक नासलो. पयलीं एक मेळटाली नाल्यार मागीर परत आनीक 15 दिसांनी नाल्यार एका म्हयन्यान तशें जातालें आनी हे बॅक टू बॅक मेळता. हे गाडये जे आसा ते एकाच ओनराचे किंवा एकाच पार्टीचे अशें कितें आसा? जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन जातलें तेन्नाच कळोवंक शकता. सर सध्या सांगूंक शकना कित्याक तेंचो ब्रँड डिफरंट आहा हेंचो ब्रँड डिफरंट आहा. सर सध्या इलेक्शन आसा पळय गुजरातात तेच्या खातीर खंय तरी गोंयांतल्यान अल्कोहोल वता अशें तुमकां अशें दिसता? वता अशें मेळ्ळें इन्फॉर्मेशन पूण त्या खातीर हांगासर हे सुद्दां आमचो बंदोबस्त वाडयल्लो आहा. सगळे कडेन वाडयल्लो म्हणजे कंप्लिटली बारीक बारीक गाडयो सुद्दां चेक करपाक स्टार्ट केल्ल्या.
आता एक धाकटे गाडी 4 व्हिलर्स असताना पहिले ते तितले चेक जायनासले आता कंटिन्यू सगळ्यांची बारीक बारीक सगळे गाडी कंटिन्यू आडयता डिटेल चेक करता आनी मागीर फुडें सरता. आज दत्त जयंती. ब्रह्मा विष्णू महेशाशी एकरूप त्रिमूर्ती दत्तात्रयाची जन्मतीथ मार्गशीर्षाचे पुनवेक. दिसभर पूजा विधी भजना प्रसाद महाप्रसाद. सांजे बाल दत्तात्रेय पाळण्यातल्या बाल दत्तात्रेयाच्या दर्शनाक सांजे उसरां पालखी आरती मेरेन गर्दी. पळयात गोंयभरचे दत्त जल्म सुवाळे. पणजे इमॅक्युलेट कन्सेप्शन ऑफ मॅरीचे फेस्त फाल्यां. फातोडेर 5:30 पयलें सांजे 5:30 निमाणें मीस जातलें. मोठें मीस सकाळीं 10 म्हूण फादरान सांगलां. मजगतीं प्रधानमंत्र्याचे पणजे भोंवडेक लागून फेस्ताची फेरी धुकलून 12-13 तारखेर व्हेल्या. धर्मीक कार्यावळी मात थारिल्ले वेळेंत जातल्यो. आतां फेस्ता दीस दोबाजीक परब सकाळीं 5:30 पयलें मीस जातलें इगोर्जेन भितर कोंकणी भाशेन. मागीर 6:30 7:30 कोंकणी भाशेन ही 2 मिसां जातलीं भायल्यान इगोर्जेच्या आद्रार. मागीर 8:30 तशेंच इंग्लीश भाशेन मीस जातलें भायर आमच्या इगोर्जेच्या आद्रार. आनी एक मीस आसा 10 वरांचेर दोबाजीक मीस. हें जातलें इगोर्जेन भितर. आनी ह्या दोबाजीक मिसाचो येजमान चलयतलो आमचो फादर हेनरी फेल्कांव. मागीर 12:30 वरांचेरूय आमी आनीक एक मीस दवरला आमचेच इगोर्जे भितर. तें कोंकणीन जातलें. आनी हाचें कारण म्हटल्यार जे भाव भयणां ऑफिसांनी काम करता तांचे खातीर. मागीर सांजेच्या वेळार निमाणें मीस जातलें तें 5:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन. खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देचे सुवाती निमास वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.